नमस्कार. पळूया प्राईम खबरो. ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार शिक्षण माध्यमाचेर निमणो निर्णय. माध्यम सल्लागार समितीची शिक्षण मंत्री पर्रीकाराच्या अध्यक्षतेखाला जाली पहिली बसका. तिळारी धरणग्रस्तांक मेळटली 5 लाख रुपया OTS. तिळारी सावन अस्नोड्या मेरेन घालतले पायपलायन. मुंबई जाल्ले गोंय महाराष्ट्राचे जोड बसकेंत निर्णय. गोंयच्या मायनिंगाचेर निरीचो रिपोर्ट येवपाक लागतले 3 म्हयने. निकाल फेब्रुवारी मेरेन हुमकळिल्ल्यांत जमा. फुडली सुनावणी 22 ऑक्टोबरा. चारा घोटाळ्यांत लालूक 5 वर्सांची कादय, 25 लाखांची फायन. खासदारकी गेली. बिहाराचो आदलो मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्राकय 4 वर्सांची ख्यास्त. RJD म्हणटा राजकीय षडयंत्र. आकांतवाद्यांच्या आदारान पाकिस्तानाचो काश्मीरात दुसरे कारगिलाचो यत्न. केरन वाठारांत 30 ते 40 प्रशिक्षित आकांतवाद्यांकडेन लष्कराचे झूज. 12 जाणांक मारले. आणि राजभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां फाटीं सुटला म्हणपी मोगोच्या अध्यक्षान राजीनामो दिवचो. मराठी मोग्यांची माफी मागपाची मराठी राजभाषा आंदोलनाची मागणी. खबर विस्तारान. ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार सरकार शिक्षण माध्यमाचेर निमणो निर्णय घेतलो. माध्यम सल्लागार समितीची पहिली बसका शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या अध्यक्षतेखाला बिरेस्तारा पर्वरे शिक्षण संकुलांत जाली. 21 ते 24 ऑक्टोबर अश्यो सेगीत 4 दीस समितीच्यो निर्णायक बसका जातल्यो. मजगतीं 15 दिसां भितर शिक्षण खात्यान लोकांकडच्यान माध्यमाचेर सुचोवण्यो मागयल्यात. माध्यम प्रश्नाचेर सरकारान नेमिल्ल्या खासा समितीची पहिली बसका शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या अध्यक्षतेखाला बिरेस्तारा पर्वरे शिक्षण संकुलात जाली. बसकेक शिक्षण संचालक अनिल पवार, शिक्षण सचिव DP द्विवेदी आनी समितीचे हेर वांगडी आशिल्ले. बसकेंत थारलां तें अशें. माध्यम प्रश्नाचेर ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार निर्णय. 21 ऑक्टोबरा सावन सेगीत 4 दीस समितीच्यो बसका. गरज दिसल्यार आनीकूय बसका घेतले. फुडल्या 15 दिसांत लोकांनी करच्यो सुचोवण्यो. लोकांनी सुचोवण्यो शिक्षण खात्याक दिवपाच्यो. शिक्षण खातें त्या सुचोवण्याचो अभ्यास करून रिपोर्ट तयार करतले. रिपोर्ट 21 ऑक्टोबरा पयलीं समितीच्या वांगड्यांक मेळटलो. बिरेस्तारा जाल्ल्या बसकेंत भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचे आदोगाद ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे आनी फोर्साचो सावयो लोपीस आशिल्लो. हे समितीच्यो शिफारशी आनी सरकाराच्या निर्णयाचेर सगल्यांची नजर आसा. पर्वरेच्यान ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. तिळारी धरणग्रस्तांक 5 लाख रुपया OTS दिवपाचें थारलां. बिरेस्तारा मुंबय जाल्ले तिळारी प्रकल्पाचे स्थायी समितीचे बसकेंत निर्णय जालो. समितीन 3 लाखांची भरपाय मान्य केल्या. उरिल्ले 2 लाखांचो विशय गोंयचो मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी शरद पवाराचेर सोडला. 1100 शेतकारांक आदार मेळटलो. तिळारी सावन अस्नोड्या पायपलायन घालपाचेंय थारलां. धरणाचो क्लोजर टायम 1.5 म्हयनोच दवरला. तिळारी धरणग्रस्तांक सरकारा कडच्यान लुकसाण भरपाय मेळूंक नाशिल्ल्यान जानेरांत त्या लोकांनी तिळारीच्या कालव्यांत बसून आंदोलन केल्लें. त्या उपरांत महाराष्ट्र आनी गोंय सरकारान भरपाय दिवपाचें उतर दिल्ल्यान त्या लोकांनी आंदोलन तेन्ना फाटीं घेतलें. दरेका फामिलीक 5 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिवपाचें थारलां. जे 3 लाख आहा पळय ते एज पर स्टँडींग कमिटी हे आनी तत्वता तेका आमी मान्यता दिली. आता वयले जो 3 to 5 जे पळय आहा पळय ते तुमी शरद पवार आनी मनोहर पर्रीकर यांच्या भितर हे करून ते फायनलायज करपाचे. पूण ते डिसिजन हे करचे म्हणून जाले. दरेका फामिलीन नोकरे खातीर जांचें नांव दिल्लें त्याच्या नांवार ते पयशे मेळटले. त्या उपरांत त्या लोकांक नोकरेची मागणी करपाक मेळची ना अशी अट आसा. टोटल 5 लाख रुपया वन टाइम सेटलमेंट. मागीर तांच्या जॉबाचेर खंयचोय अधिकार रावचो ना. ते त्या फॅमिलीन जाका नॉमिनेट केल्या ताका जॉब दिवपाक जाय म्हणून ताका ते मेळटले. आणि सबमर्शन मध्ये जे लोक आसात तांकांच मेळटले. ते कॅनालच्या लोकांक मेळचे ना. ते तिळारी ते
काम दिता म्हणल्यार हो म्हयनो वतलो. ताचे उपरांत गोंयचे मीन काडपाचे क्षमतेचेर अभ्यास करून अहवाल तयार करूंक निरीक कमीत कमी 3 म्हयने लागतले. म्हणल्यार हो अहवाल जानेर सोंपता मेरेन तयार जावं येता. ताचे उपरांत सुप्रीम कोर्ट सुनावणी घेतले. हातूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता ती म्हणल्यार फेब्रुवारी मेरेन गोंयांत मायनिंग सुरू जावप कठीण. निरीचो अहवाल येतकच सुप्रीम कोर्ट सुनावणी घेतले. तेन्ना कोर्ट 4 गजालींचेर भर दितले. त्यो म्हणल्यार निरीचो अहवाल, बफर झोन, एक्सपर्ट अप्रेजल समितीचो अहवाल आनी रेग्युलेटर नेमप. आनीक एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार लोकसभा वेंचणूक चड करून जानेवारी वा फेब्रुवारीत थारता. फेब्रुवारीत केंद्रांत नवें सरकार येतलें अशें वेंचणूक यंत्रणेचें प्लॅनिंग चल्लां. अशें जाल्यार सगळें कितें तें फुडल्या सरकाराच्या हातांत आसतलें. ताका लागून गोंयचे मायनिंग केसीचो फुडार सुप्रीम कोर्ट आनी फुडलें केंद्र सरकार थारायतलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पाकिस्तानी लष्कर आणि आकांतवादी मेळून काश्मीरात दुसरे कारगिलाचो यत्न चलयला. शिमेलागसार केरन वाठारांत 40 प्रशिक्षीत आकांतवादी भारताचे शिमेत घुसल्यात. फाटले 10 दीस जाले भारतीय लष्करान केल्ले कारवायेंत तातूंतले 12 जाणांक मारल्यात. 5 जवान जखमी जाल्यात. लष्कराचे अधिकारी सांगतात ते प्रमाण हे घुसखोरी फाटल्यान पाकिस्तानी लष्कर आसा. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.